आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यकला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को मातेवाचें शुभ वर्तमान. बारांतलो एकलो मुणगे जुदास इस्कारियोत मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस थावन जेजूक धरूंक दिवंक बरो सुयोग तो पळोवन आसलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्क जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेलूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क जेवण करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो. तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर कोंतुबोरीत जाले आनी एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा हांव न्हय मुतो. ताणें तांकां असो परतिपाल केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा ते प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें कोट्टा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो ते जुदासानूय अशें विचारलें, गुरुजी हांव न्हय मुतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. देवाचें उतर हें.